बाळक जेजुते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कोणाक सगळ्यांक कश्ट आसात? कोणाक सगळ्यांक कश्ट आसात? खाली थोडी मात्र आसात. सगळ्यांक कश्ट आसात वयमो पोटांत तावन फोंडा पर्यंत सगळ्यांक एक ना एक रितीचे कश्ट आसलेस चुकले नात. कसले पुरो कश्ट, जायते रितीचे कश्ट आसात. पिडा, दुबळीकाय, माट मात्र कर्ण, सैतानाचे उपाद्र, उदकाचे कश्ट, रांदपाचे कश्ट, कामागारांचे कश्ट, समस्येचे पट्टे सांगून गेल्यार सांजे मुसर आमी हांगाच उराचे पडत. वयमो जायते रितीचे कश्ट आसात. पूण 5 नमुनेचे कश्ट आसात. कसले ते? पयल्यान सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सफरींग, आपणानच करून घेतले कश्ट. खंयचे? बेबदेपण, ड्रग एडिक्शन, बोलमे विचारूंक वचून, माट मंत्र कर्ण, असले आपणानच करून घेतले ते कश्ट. दुसरे अदर इन्फ्लिक्टेड सफरींग, पेल्या तावन येवचे कश्ट. दुसऱ्यांच्या समस्ये जावन आमी कश्टोवचे. दाखल्याक दिवचे तर गोव बेबदो कश्ट कोणाक? बायल्या भुरग्यांक. जर बायल भुरगें इनोसेंट वा मुग्ध मासूम आसात, निरापराधी, तेन्ना तांचे ते कश्ट ते साल्वासावा खातीर जातात. जर त्या बायल्या भुरग्यां पास कारणाक लागून तो पियेता तर तेन्ना ते कश्ट, बायल भुरग्यांचे कश्ट साल्वासावा खातीर जायना. आनी तिसऱ्यान नेचर इन्फ्लिक्टेड सफरींग, प्रकृतीतावन उपजोवचे ते कश्ट. आवर, भुंयकांप, सायक्लोन अशे ह्या मारिफात जायते नश्ट जाता, कश्ट संकश्ट जातात. चवथ्यान सफरींग ड्यू टू सिकनेस, पिडेतावन येवचे ते कश्ट. पिडे वरवीं कश्ट संकश्ट जायत्यांक लागता. कुडीची सारकी जतन घेनासतना, सारकें खाण खायनासतना, वेळा वेळा जेविनासतना, सारकें न्हिदन आसतना जायत्यांची भलायकी बिगडटा आनी हाचे वरवीं कश्ट जातात. आनी ह्या सर कश्टांक पर्याय आसा की ना? ह्या सर कश्टांक पर्याय आसा आनी हाका पर्याय आडी येता. मनशाचें स्वातंत्र्य बऱ्या तरान वापरन सारकी विंचवण केल्यार, सारक्या वाटेन चल्ल्यार, नितीच्या वाटेन चल्ल्यार ह्या सर कश्टांक परिहार आसा. ह्या सर समस्यांक एक परिहार आडी येता. पूण हाजे वरवीं वर्ते आनी एक रीत सांगचे 5 रितीचे कश्ट आसात. मिस्टिरियस सफरींग, मिस्तेराबरीत कश्ट. खंयचे ते? दुबळीकाय, धाकट्या भुरग्यांक जावंक पुरो एड्स वा कॅन्सर, वा आमच्या कोणाक येवची ती पिडा कॅन्सर जावंक पुरो, वा घरचो यजमान वा कोणी ब्रेड विनर जावन आसलो, सकाळीच्या वॉकाक वा सांजेर सोलोन वता आसतना फाटल्यान लॉरी वा बस मारले आनी मेलो. देवा, हे कश्ट म्हाका कित्याक, आमच्या कुटुंबाचेर कित्याक थापलाय म्हणून जायत्यान शीन उसारचो आसा. हे मिस्तेराबरीत कश्ट कित्याक आमचेर आयले म्हणटा आसतना हाका जवाब मेळटा गे? जवाब मेळना. जवाब मेळना. आमी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक आसा. आनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आनी आयच्या दिसाचो नियाळ जावन आसलो ओस. जेन्ना असले कश्ट, मिस्तेराबरीत कश्ट आमच्या जिवनांत येता आसतना आमचो मनोभाव कसलो? जेन्ना असले कश्ट येतात आमी कितें करता? हे कश्ट आमी जेजूच्या कश्टाक सरी करता गे. आमचे हे कश्ट पेल्याच्या साल्वासावा खातीर, संवसाराच्या साल्वासावा खातीर आमी भेटोवन दिता. थोडो नियाळ कळोवंक आमी प्रयत्न करया. पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान बरयलें साल्वी पिची दोलोरीस म्हळ्यार परिपत्रांत तो म्हणटा, आमचे कश्ट आमच्या संतोषाचें उगम. कित्याक?
हाचे वरवीं साल्वसांव आमकां उगडापें जाता आनी हे आमचे कश्ट जेन्ना आमी उक्त्या मनान देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालून आमी स्विकार करता गे हे कश्ट केन्नाच फायद्याक पडनासले आनी हेरांक एक वजें म्हणून आमकां भोगना. कोण कश्ट जाता तो वा तें जेजूची कूड जावन आसचे पोवीस सभेचे कश्ट संपूर्ण करतात. आनी साल्वसांवांत जेजूच्या त्या साल्वसांवांत देवाच्या त्या साल्वसांवाच्या चरित्रेंत आमी एक भागीदार जाता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी कशे आमचे कश्ट जेन्ना हे मिस्तेराबरीत कश्ट आमच्या जिवितांत समस्या येता आसतना आमी कितें करयेत? पयल्यान पयलें आमी आशावादी जावया. आशावादी मनीस चड संतुश्टी आसता. कित्याक तो हर एकांत जें कितें बरें आसा तेंच वेंचता. निराशावादी कितें करता? केदाळे रडकुरो वैम ए बाये कशें आसाय म्हळ्यार जालें तितलें विचारल्यार पुरो जर वाडलीच मागीर कांयच तिका समजोवचें बरें सांगचें बरें ना वैम आनी ती आयकूंकय तयार आसना. पूण आशावादेक आमी समजोवयेत उलोवयेत. हर एकांती ती निराशावादी हर एकांती ती सुखी सोदतात आनी उणेपणूच सोदून आसतात. आमचो संतोश आमी कशें आमचो हर एक आमचे कश्ट स्विकार करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताचेर होंदोवन आसता. थोड्यांक कश्ट वजन म्हूण भोगल्यार आनी थोड्यांक थंय एक संतोश जावन बदलता. उडा सवऱ्या देव वांगट्या वाटे गिटांनी नीट बरोवंक सोदता. एक दीस आमचे कश्ट हेरांच्या साल्वसांवा खातीर वा आमच्याच साल्वसांवा खातीर पवीस सभेच्या बरेपणा खातीर देव ते पेटोवंक सांगतलो. आशावादीक हर एक कश्ट एक अवकाश आनी एक पंतावन. अवकाश कित्याक? हो एक अवकाश हांव देवाच्या त्या साल्वसांवांत हांव एक मेतेदार भागीदार आनी एक पंतावन कित्याक हें सुलभायचें न्ही. इट इज चॅलेंजींग. जायतें धैर्य आनी कमिटमेंट जाय. बेश्टें तर जायना. देखूनच दुसरें आसा देव आमकां कश्ट दिता गे. देव आमकां कश्ट दिता गे वय वा ना. देव दिता वा ना. दोनी रतीन सांगचे तर देव कश्ट दिना कित्याक देव तो बरो. आमच्या पातकाच्या फारीकपणा लागून जायत्या फावटी हे आमचीच आमचेर आमी ओन घेता. सांगाताच थोड्या फावटी देव एक कश्ट आमकां दिता. जोवाच्या ग्रंथांत जो प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी पळयता. पूण जीव काडूंक तो सोडिना. जीव काडूंक तो सोडिना. पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान बरयल्या त्या साल्विफीची दोलोरीस म्हणजे पत्रांत आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पसत न्हय तरी आमचे शाणेपण आमची सोंसणीकाय आमचो भावार्थ आमची तिरासण आनी आमचे नितीवंतपण पारखुच्या इराद्यान थोड्या फावटी देव कश्ट दिवंक पुरो. देव कश्ट दिवंक पुरो. पूण कश्ट दिता आसतना तो ताजो सांगातय दिता. कश्ट जातले न्हू वचून वोवयतले न्हू म्हजे संगी येया म्हणल्यार जेजूचे उतराचो अर्थ कितें? म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हणल्यार जेजूच्या उतराचो अर्थ कितें? जू एकल्या पाड्याक वोवन काणयो जाता गे. तें जोत बांदता आसतना समाज संपणाचे 2 पाडे वा रेडे आसा जे वयमो तेन्ना मात्र तें जू व्हांवोंक वा वोण व्हरोंक साध्य जाता. जेन्ना देव जेजू सांगता म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हणजे हे कश्ट हे संकश्ट ताच्या कुशे प्रमाणे ताणें आमकां दिल्या जाल्यार तो एका खांद्यार तूं घेता आसतना आनी एका खांद्यार हांव तुजे संगी घेता म्हणले ती भासवणी जेजू आमकां दिता. आमी एक सुरे मात्र न्ही. आमचें सांगता देव आसा
तोय आमच्या ह्या कश्टांत सांगा दिता आनी आमकां तो आमचे सांगता तोय चलता देखूनच इजाया प्रवाच्या ग्रंथात अध्याय 43 आमी वाचता 43 उदकान वेशी जाल्यार न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार तूं बुडसो नाय उज्यांत चलशी तरी लासून वेसो नाय ही जावन आसा देवाची बसवणी म्हणजे सदांच तो आमचे संगी आसता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा जेन्ना कश्ट समस्या येता आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो विलापाचो ग्रंथ म्हणटा कश्ट समस्या येता आसतना सोंसणीक रावा सोंसणीकायेन रावा सोंसणीकाये सांबाळा देखूनच इल्ली सोंसणीकाय आनी इल्लो भावार्थ गरज बाबा फ्रांसिसान सांगचे प्रमाणे तुमचे कश्ट विबाडूंक सोडी नाकात तुमचे कश्ट संतोष जावन बदलून दी तुमी हे कशे संतोषान बदलचे हे कश्ट येता आसतना हाच्या पयल्या वाचपांत सांव पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सोबीत तरान आमकां सांगता ह्या कश्टा मुखांतर आमची सोंसणीकाय वाडटा आनी ही सोंसणीकाय आमकां भावार्थांत बदलाचे आमचो भावार्थ घट करी जाय भावार्थ गूण करी जाय 3 रितीचो भावार्थ आसा खंय किंडर गार्डन भावार्थ म्हणजे बायल्या देखीक मात्र ल्हानशा मटार किंडर गार्डन भावार्थ इल्ले कश्ट येता आसतना दंडळटा हांव देव एकडे आनी हांव आनी एका कडेन देवाचें उतर आमच्या जिणेंत रोमूंक ना संतां भक्तांची जिणी आमकां प्रेरण दिवंक ना देखून एक ल्हानशें कश्ट येता आसतना एक ल्हानशें लार आमच्या जिविताक आपटा आसतना दंडळटा आनी असलो भावार्थ आमकां धैर्य दिवंक शकना दुसरो भावार्थ जावन आसा फायर डिपार्टमेंट भावार्थ खंय म्हणजे उजो पेटल्या वेळार मात्र आमी कॉल करचें वय मो उजो पेटल्या वेळार मात्र कॉल करचें जेन्ना आमकां कश्ट येता तेन्ना मात्र धांवून येवन ए बळका जेजू आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून साहित्य पोटी आमी आयिल्ले आसा कश्ट येता आसतना मात्र देवाचो उडास येवचो आसा होय आमकां हो भावार्थ आमकां उरोवंक वा राखूंक शकना पूण तिसरो भावार्थ आसा खरो भावार्थ सुखान दुखान पिडेन भलायकेन कश्टान नश्टान बऱ्यांत वायटांत देव म्हजो हात सोडिना देव म्हजो सांगात आसा म्हणलो घट भरवोसो आमी म्हणूंक नजो हे देवा इतले व्हडले कश्ट कित्याक म्हाका म्हणून बगार आमी सांगूंक जाय हे कश्टानो कितलो महान म्हजो देव म्हज्या कश्टांच्या की व्हरतो म्हजो देव आनी ह्या कश्टांचेर हांव जैत व्हरतां केन्ना हांव हे कश्ट संतोशान स्विकार करता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हांव जेजूच्या त्या पाशांवाचो एक वांटो जाता जेजूची ती मिस्तीक कूड जावन आसचे पवित्र सभेचे ते कश्ट हांव म्हज्या कश्टा मुखांतर हांव संपूर्ण करतां दलाई लामा द जॉय ऑफ लिव्हिंग म्हणल्या संतोशान जियोवचें म्हणल्या ह्या शिकवणेंत अशें म्हणटा पेन इज युनिवर्सल सफरींग इज ऑप्शनल दूख स्वाभावीक कश्टोंचे एक विंसोन पिसोळें कश्टोन त्या एका तांत्यातून भायर येता कित्याक ताजे पावले ताजे ते पाकटे बळवंत जायचे आनी म्हाका उंच उबोवन वसा जाय म्हणून ते कश्टोन भायर येता त्या कश्ट उपरांत संतोश जाता एक आवय एका भुरग्याक जल्म दिता आसतना नॅचरल डिलिव्हरी सकट आशेतात पूण भुरग्याच्या त्या आवयच्या त्या जिवाक बादाक आसा म्हणटा आसतना कितें करतात सिझेरियन करतात वय मो ती सिझेरियन दूख इतली आसले रे ती विंसोण करतात कित्याक एका भुरग्याचो जीव वाचो जेन्ना भुरगें जल्मता ती दूख विसरतात कित्याक थंयसर एक विंसोण तांणी केली दूख आसा स्वाभावीक पूण कश्ट तिणें विंसोण केले ती कश्ट विसरता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जर आमकां कश्ट आसा समस्या आसा सर्वांक आसात शुभ वार्तेंत आयकल्या प्रमाणे सोम्या तुजी खुशी होय तर हे कश्ट आमचे तावन काडून उडय म्हूण आमी मागया जर हे कालच हे कश्ट हांवें सोंसी जाय तर
खंडीत जावन देव आमकां बळ दिता आनी हे कश्ट आमी सांबाळ व्हरूंक हे कश्ट सोसून व्हरूंक धैर्य आनी बळ दी सोम्या म्हूण मागया. पूण म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी. कित्याक जर हे सोम्याचे पाशांवाचे तो संपूर्ण करूंक वा पवित्र सभेचे कश्ट संपूर्ण करूंक वा हेरांच्या साल्वासांवा खातीर हांवें भेटोवन दी जाय तर हांव हे सोसून व्हरूंक तयार आसा. पापा बेनेडिक्ट 16 तो म्हणटा, जेन्ना जेजू बाप्तिस्म काणयोंक त्या उदकांत बुडता आसतना आमची सर्वांची पातकां घेवन तो उदकांत बुडलो आनी आमकां नितळ करून तो वयर आयलो. जेजून कश्ट सोसी जाय पडिल्ले गे, सोसी जाय आशिल्ले गे, ताणें एक ही विंसवण करी जाय आशिल्ले गे. आमच्या साल्वासांवा खातीर ताणें ही एक विंसवण केली. बाप्तिस्म घेतलेले आमकां सर्वांक हे एक मिसांव. आमच्या सळवणा खातीर आमच्या साल्वासांवा खातीर न्हय जाल्यार रे संवसाराच्या सोडवणे खातीर पेल्याच्या सोडवणे खातीर आमी हे कश्ट धैर्यान स्विकार करूंक आसा. मार्तिरांनी केल्ले हेंच. सोम्या ते कितें करतात म्हणलें ते नेणात, पूण हे पातक तांचेर तापयनाका, बगार मुजेर ताप. हांव हे कश्ट हे मरण सोसूंक हांव तयार आसा. तांच्या सोडवणे पासत संवसाराच्या सोडवणे पासत हांव सोसूंक तयार आसा. आमची मामुली वाट करची कश्ट येता आसतना देवाक दुरसोवचें, आमचेर शीण उसारचो, पूण आमकां एक उल्लो फेस्ताचो संदेश जावन आसा, दुसरीच वाट धरून वचूं. आमी दुसरीच वाट धरून वेचे जावया. आनी ह्या दिशेन गावदेते एक्सुल्ताते ह्या परिपत्रांत पापा फ्रांसीस 4 व्यक्तींचे आमकां निदर्शनां दिता आनी हांची देख घेवंक आमकां सांगता. कोण ती 4 व्यक्ती? 2000 वर्सांनी 2000 वर्स उपरांत मरण पावलेली ती धाकटुली भुरगीं म्हळ्यार ती तरणाटी. पयलें जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज, तिका आसली ती मारेकार टीबी पिडा आत्म्याच्या साल्वासा पासत तिणें भेटोवन दिलें. अलेक्सीस गोंजालेस मॅड्रिडाचो भुरगो 14 वर्सांचो, ताजे कॅन्सर पिडा गूण जायना म्हूण कळटा आसतना पापा बेनेडिक्ट 16 ताजे तेसांवा पासत ताजे मिसांवा पासत ताणें भेटोवन दिलें. कार्लोस आकुतीस मिलानाचो 15 वर्सांचो भुरगो लुकेमिया पिड्यांत वळख जावन आनी मरता म्हूण कळीत आसलें. ताका कळीत आसून ताजी ती पिडा ताजे पापा जुवो पावल दुसऱ्याच्या तेसांवा पासत आनी ताज्या मिसांवा पासत ताणें भेटोवन दिलें. मारिया गब्रिएला हें भुरगें 16 वर्सांचें भुरगें क्रिस्तांवाच्या त्या एकवटा पासत ताजी ते ट्युबरक्लोसीस टीबी पिडा भेटोवन दिली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या कृपे सांगाता तांचे एक ल्हानशें प्रयत्न. देवाच्या कृपे सांगाता तांचे एक ल्हानशें प्रयत्न आनी हाजो प्रतिफळ जावन अल्तारीचो मान. आमी जायते फावटी मागला जावंक पुरो. आमी मागया, सोम्या तुजी खुशी वय तर हे कश्ट म्हजी पिडा गूण कर. ना तर ताणी मागला जावंक पुरो, सोम्या तुजी खुशी वय तर हे कश्ट आमचे तोंड गूण कर, हे कश्ट सोसून व्हरूंक आमकां धैर्य दी. आनी तांची पिडा गूण जावना तरी तांकां अल्तारीचो मान तांकां मेळ्ळो. कुडींत ते आजून जिवांत नातल्यार सर्वांच्या मनांत आजुनूय ते जिवांत आसात आनी जिवांत उरतले. आनी मुखारे जायते फावटी जायते जण तांचें निदर्शन वा तांचें उदाहरण जावन आमकां सांगतले. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचे कश्ट आमचे समस्या जे कितें आमचे आसात सोम्याक आमी भेटोवन दिता आसतना ह्या संवसाराचे सोडवणे पासून वा पातकां कोण पातकी आसात वा पातक्यांच्या त्या आत्म्याच्या साल्वासांवा पासून आमी भेटोवन दिवया. आनी तशेंच पवित्र सभेचे ते कश्ट आमच्या कश्ट मुखांत आमी संपूर्ण करया. आनी तशें हे आमचे हे बरें जिवीत जिवंक जाय आसली कृपा आनी मजत
तस्सो बाळक जेजू आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.